वेलेन्सिया फेर्नांडीस हॉलदेसून उलयता. आमी लायटी डिपार्टमेंटा येवपा लागल्या जाले 1.5 वरोस आनी आमी आतां हेच म्हयन्या आमी येयल्ली 8 दीस येयले. नियरली 8 days आमी हिंगा येयले. बट आम केन्नाच येय आमगेलो मेळनासलो शहर ऑफिसान. सगळे पार्टी सायडीर गेला, सगळे पार्टी सायडीर गेला. आमी सारकी फ्रस्ट्रेट जालो आहाय. आमकोडे सगळे आख्खे लोकांची सायनां आहाय, सिग्नेचर्स आहाय हेचे आमगे आख्खे वाड्याच्यो. तेरू पसून आमगेलो ट्रान्सफॉर्मर आमकां पडना. आयज पडटा, फाल पडटा, येते म्हयन्या पडटा आनी ना पडना. आमकां तुयेंकारा बरें धाडली, आमकां दिगंबरा बरें धाडली. आमगे काम जालो ना आजून. आम कित लोकां बरें भीक मागपा वचपाचें आमचे असो मनशांनी जाल्यारूय हें डिपार्टमेंट कितें आहा, तो येई कितें आहा, आम वचपा जाल्यार तो कितें आहा. तेंचें कोदेल सोडपाचें, तेका काम जायना जाल्यार. 2 दीस जाले लायट ना आमकां, कांय ना. हांव हिंग येयलोलें कंप्लेन दिवपा, स्ट्रीट लायट नाय मुगे आमगे आख्खे वाड्या लायट सारके चलनाय म्हूण. सॅटर्डे येयले, संडे अर्ली मॉर्निंग, मंडे मुगे घरा कडेन दोग जाय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान तूं मनीस म्हाक मारपा आनी नोट बरोवन गेले. मराठीन नोट बरोवन गेले मराठीन. वेलेन्सिया मी तुला दाखयते म्हूण. धमकी आनी एकलो येयलो साडी न्हेसोन, सुरी बी घेवन. जाल्यार आमी खूंय वचपाचें. सांगलें 1.5 वरासान हांवें कंप्लेन केल्लें आमगेली टीव्ही आनी फ्रीज गेली म्हूण. आनी हांव शरदा बोले हांव पर्सनली घेवन मेळ्ळो बाबा अशें प्रॉब्लम आहा, मातशें सॉल्व कर. तेणें म्हाका तेदो सांगलें, एश्युरन्स दिलें बाबा आमगेले ट्रान्सफॉर्मर एक गायलो आहाय, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर न्यू बसोवपा आहाय. सो आमी कनेक्शन हें करून अंडरग्रावंड करून कनेक्शन दितले. तेदो सांगो लागलो तो म्हाका येयलो तेदो शरदा बोले शरद मोला ट्रान्सफॉर्मर ऑलरेडी सँक्शन जालो, पेमेंट केलो, सॉल्व जालें. फायल हाडूंक जाय, बेंची मोयता 3 पार्ट गेलो, 2 पार्ट गेलो, 17 पार्ट वच गेलो म्हणटा. घे हो सोन येतो म्हणल्यार आमगेले आजून पासून ट्रान्सफॉर्मराची फायल पावना हिंगा. आतां तेज पयले जाल्यार तो सांगता फंड्स ना. आमी तेज पयले 4 पार्ट पळय येयले तेज पयले तो सांगता फंड्स ना तेन्ना. आतां सांगता तो फंड्स ना म्हणून जायना. ट्रान्सफॉर्मर येयलो आतां सांगता फंड्स ना आनी कोडे. आनी फंड्स ना तर जाल्यार आमगे गोवोरमेंट कितें द्या लागून आमकां जावं. आनी हो ट्रान्सफॉर्मर डिपार्टमेंटा बसोन खुर्चेचेर बसोन कोत्ताय कितें. आमी सारकें हितून वता सारकें दोग्यान भायले मोताय ते मोताय घरांतूय मरो जाय. मुगे भुरगो गेले त्याच्या म्हणजे जाले हिट्स हें जालो चेडो हिटवेवेन सारको हितून अनकॉन्शियस जालो. घरा जाणटी आहाय, कामां सायन तूं घरा रेस्ट मेळना फायदो केसो आमकां घरा रावन. एक लागून तरी भोंवपा जाय जाल्यार गव्हर्मेंट आमकां आनी डिपार्टमेंट जाय कित्याक. इफ दे कॅनॉट डू एंड सर्व आवर पर्पज, वाय डू वी वॉन्ट देम. वी आर नॉट पेइंग द टॅक्स, वॉट आर वी नॉट डुईंग. बील फारीक कोताय, तें टॅक्स सांगिल्लें तूं बील घेवन यो म्हूण. बील हाडपाकूच तुमकां रिकॉर्ड्स नाय. आमगे गांवांत भितूर हें आहाय ती घर आहाय ती. सो तुमी आमकां वेटिंग फॉर अस टू कम ऑन स्ट्रीट्स एंड डू दिस, देन यू ऑल कांट डू द थिंग्स व्हाट आर नीडेड. This is ridiculous. Very shame on the department and ट्रान्सफॉर्मर दिनार आहे 2 वर्षां आमगे ट्रान्सफॉर्मर सँक्शन कोणायले. येता शरदा बरें इंजिनियर बरें येन वयता फायल दिली पयलीं सांगिल्लें म्हाका तुका जाग दाखय पूण हाल्यांक घाता आपणाको ट्रान्सफॉर्मर आहाय हाल्यांक घाता. ओके हांव गेलो पयलीं गेलो तो गांव उपकार मागीर आमचे गुलबेड म्हणटे कडेन उपकार मागिलो. तेणें म्हाका जाग दिलो. वर बाबा तेणें म्हाका सांगिल्लें आपण मातशें भायले खंय जाता आपण तुका 24 hours म्हूण सांगता. पूण तेणें म्हाका 24 hours न्हू 2 वरां मदें सांगिल्लें बाब आपण रेडी जाता कित्याक हें सांगिल्लें. आनी पेपर दिले सगळे तेगे डॉक्युमेंटां दिले सगळे दिले सगळे म्हाजी दिले सांगता ना. कोणागे ऑब्जेक्शन येयलां कोण गेलां ती एक बायलेगे पेपर घेवन येयला, एक बायलेगे पेपर आनी 99% गेले पेपर तो घेवन येयला ना. सायन दिलो तो तें तरी आसतो ताका मगर आल्या येता एटलीस्ट हांव 20 पार्ट शरता बरें येयलो. संगीला बरो संगील बाळ सांगता हेच केलें तेश केलें म्हणून सांगता. पूण संगीला बेतना आतां हांव नको. आनी तेगे ते कामदारू आयकनाय. कामदारू गेल्या फोन केल्या फोन काणाय वयताय थिंग बांदा न्हिदताय आनी ते सुसेगाद येताय आनी आपणाक जाय तेदो टायम जालो म्हणटा तो काम करतो. अशें राती एग्जाम्पल रातीचें सांगता राती 2 राती स्ट्रीट लायट ना. फोन मारल्यार कोण फोन काणा, इंजिनियरू काणा, शरदू काणा, कोण फोन काणाय. जाल्यार तांकां ते सारके गव्हर्मेंट इंजिनियर आहाय ते कितें आहाय. समज शरदान तांकां इट वॉज शरद ड्युटी, ही इज द इंजिनियर. शरदाची ड्युटी आशिल्ली इंजिनियर जावन हें काम करपाचें. पूण वायट दिसता म्हणल्यार तांकां
MLA नाविली उल्हासाकडे 3 पाटी धाडले, दिगंबराकडे 3 पाटी धाडले. एका सांगता भाव मरून 8 दीस जावना, तू यो चीफ इंजिनियराकडे. सो हांव इतलें समजता, तूं मरे तुवेकाराक सांगता स्टेट. एक्चुअली तुजी ड्युटी मरे हांगा उबी रावपाची ग्राउंडार आयज लोकांक घेवन. तूं इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, हे तुजी ड्युटी आशिल्ली. पूण आतां एकच सांगता, तुमकां जेन्ना गरज आसता पळय तेन्ना तुमी लोकांच्या घरा कडेन न्हिकूच ना, तुका येता वोट मारा म्हूण सांगपाक. आनी ह्या टायमार 5 वर्सां जेन्ना ती त्रासात आसा तेन्ना तुमकां उडगास येना. पूण आतां जाली आनी 6-7 वर्सान येतले, 6 म्हयन्यान इलेक्शन येतले तेन्ना लोक तुमकां दाखयतलो. नावेली तेलावली पंचायतीन एक गांव आसा कोल्डे म्हणून. त्या गांवचे थोडे लोकांक लो वोल्टेजीचो इश्यू आशिल्लो, सो तेमी आमकां एक पयलें लेटर केल्लें. ते लो वोल्टेज इश्यूच्या लेटराचेर आमी तें इन्स्पेक्शन केलें आनी आमकां दिसलें की थंय एक ट्रान्सफॉर्मर सेंटर घालचो जेणे करून तेंचे सगळे लो वोल्टेज इश्यूज क्लियर जातले म्हणून. आमकां त्या गांववाल्यांनी एक सुटेबल जागो दाखयलो जे आमकांय ओके आशिल्ले आनी लोड डिवायड करून दिवपाक मेळटाले आनी त्या प्रमाणे आमी तें काम करपाचें ठरयलें. पण ते जो जागो दिल्लो त्या जाग्याच्या घरा मुखाल्ली जी कोण लेडी आशिल्ली तिणी ऑब्जेक्शन केलें आनी एक ऑब्जेक्शन लेटर दिलें की अशें अशें आसा आनी आपल्याक तो ट्रान्सफॉर्मर नाका, आपल्या दारा मुखार आसा अशें तेजें म्हणून लेटर दिलें. सबसिक्वंटली आमी परत एक गांववाल्यांची मिटींग घेतली आनी सांगलें की अशें अशें ऑब्जेक्शन आसा, तुमी कितें आहा तें क्लियर करा. आनी तेतूंतले तो एक गांववालो तो रावतालो तो ताजोच जागो, तांणी आमकां तो जागो रिटर्न करून दिलो की आपल्याक हो इतलो जागो आपूण सोडटा, हो जागो तुमी ट्रान्सफर करपाक ती घालपाचें. तेजे पेपर वर्क करून तेजे फॉर्म 114 घेवन तेजे लिगल लेटर बी घेवन आमी मागीर तुका प्रोसिजन केलें, सँक्शन करून घेतलो आनी तो टेंडर केलो. टेंडर जालो. टेंडर जाले की रिगणी तो कॉन्ट्रॅक्टर तो L1 जालो. ते नंतर टेंडर एज नॉर्मल प्रोसिजर आसा डिपार्टमेंटाक ते फंड एप्रुवला खातीर पणजे गेले. फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मेळून ताका एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळपाक जाय, तो प्रोसेस आशिल्लो. फंड अवेलेबिलिटी मेळून घेवन एकदां एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेलो तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट चालू आशिल्लो सावथ गोवा फोंड्याच्या इलेक्शना खातीर. ताका लागून मातशें डिले जालें बिकॉज सिन्स दिस वॉज पिपल्स रिलेटेड वर्क. आनी तेजे नंतर तो वापस आयलो, कोड ऑफ कंडक्ट काबावी जालो की इलेक्शन जावं ना. परत तितून हें जालें की जो फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट वॉज ऑफ लास्ट इयर, सो ताका लागून परत आमी एप्रील म्हयन्यान परत फाटल्यान गेलो तांच्या परत जॉयंट अकाउंट्स वचून पयले विचारले तेन्ना सांगलें आमकां की लास्ट इयर दिल्ल्या खातीर फंड्स दॅट फंड इज टू बी कॅन्सल एंड अगेन दीस इयर न्यू फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिवपाक जाय. सबसिक्वंटली आज ते लोक परत आयले, ते एक्सप्लेन केलें की डिले कित्याक जाता आनी कितें इश्यू आसा म्हणून तांकां आमी एक्सप्लेन केलें. पण तांचें मातशें आशिल्लें की बेगीन जावपाक आशिल्लें आनी एश्युरन्स आयच्या आयजच जाय म्हणून. हांवें तांकां सांगलें की हांव आयच्या आयज दिवपाक शकना, हांव परत फाल्यां एकदां वता आनी खंय आतां कितें आतां तें क्लियर करून सांगता. त्या प्रमाणे आमी परत एकदां इन्क्वायरी केले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते FAC मेळ्ळा तेजे आनी एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेला. सो हांवें तांकां सांगलें की हांव अगेन आय गो टुमॉरो एक्झॅक्टली कितें आसा फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मेळ्ळा, एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेला, कितें आसा एक्झॅक्ट डिटेल घेता आनी तुमकां कम्युनिकेट करता. हे जर मातशें बेगीन जाता जाल्यार आमचें तेचें काम क्लियर जावपाक मेळटा. वर्क ऑर्डर दिवन तांकां सुसेग मेळटलो, तांचे वोल्टेज आशिल्ले इश्यूज ते सगळे रिलीफ मेळटले. हे तांकां आतां आमी एक्सप्लेन केलें. पण तो ग्रूप मातसो डिमांड करतालो की आजच जाय, आतांच जाय. हांवें सांगलें ताका अंटील आय गो एंड गेट द एक्झॅक्ट पिक्चर फंड अवेलेबिलिटी खातीर आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन आय कॅन गिव एश्युरन्स which once I फाल सकाळी म्हाका ट्रेनिंग आसा आफ्टर दॅट आय विल गो टू पणजी, आय विल गेट द डिटेल्स आनी कम्युनिकेट करता.